कमेस कोच नु पहिली 2 मगे नाक जालो मुखेल खबर सांगता म्हाका दिसता आमगे अधिकाऱ्यांक गणित करून बरें कळना 40 लाख वगडायन 25 लाखां कंत्राट केल म्हणून विरा सानी हुटो पडतो कोणशा दवरल्या घरा नाक जालो झगडी जाताय मोठी तुम केन्ना ऐकला गोंयकारांदो ओय मेले रे जाग जाय म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयलो तुमकां गोंयच्यो आनी सगळ्या जगाच्यो खबरो शाश्टी भाशेन हांव आतां पुराय खबरो आयकाय पुर्तुगेज लुसोफोन गेम्यो गोंयां करपा येवचिल्यो तेदो एक दीस सकाळ फुडें तो गोंयचो चीफ मिनिस्टर पारीकार बाब म्हणटाय तो उबो रावन म्हणूंक लागलो लुसोफोन गेमी गोंयां चालू जातल्यो आनी 11 दिसां तूं हेळगडी खेळपाक गोंयां येतले जाल्यार खूंय खेळटले तेका लागून आमी गोंयां आसाय ते न्हू आनी 5 नये स्टेडियम बांदपा थारायलां कुरूट आनी धूड म्हूण स्टेडियमां बांदकाम इतलें लांब ते लायन पत्तून ते गेम पोस्टपोन कोन्न निम्माणी 4 स्टेडियम बांदून काडे एक तो GMC एथलेटिक स्टेडियम बांबोले दुसरो स्टेडियम दोतोर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम तालिगांव तिसरो मल्टीपर्पज एथलेटिक स्टेडियम पेडे आनी चवथो मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियम नावेली आतां तुमी घोडे मोडीत लांप्या 5व्या स्टेडियमा खबरो कोन्ना म्हणून कितें सांगतलो बेसबॉल स्टेडियम म्हूण कांपाल बांदपा काडलो थिंगाय कितू कुरूट आनी धूड म्हूण जात्री तेज खबर जाल्या पयशे खूंय मोळे रे खूंय ना कितें बांदिल रे कांय ना कोण उडयलें ते सगळे स्टेडियम आसूं ती पन्ने खबर आतां ने खबर येयली ती करया दोतोर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम बांबोले आसा ना तालिगांव आसा ना सांताक्रूज आसा लांप्यां त्या लागींच रे कांयचे काय उलोवपा लागल म्हणून तो सारको हुंच गांवां आसता मागीर सांगता सद्या तो गोवा युनिवर्सिटीसून दोनापावल वचपा रस्त्यार तेंकोन आसा बांदून जात्री कमेसाकू ते पुर्तुगेज गेम जाल्यो मागीर थोडे टुर्नामेंटूय जाले बास्केटबॉल बॅडमिंटन आनी बाकी भाशे टुर्नामेंटूय जाले देरीफे तूं तें 45th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल गोंयां परमनंट कोत्तो म्हणाका तेज इनॉग्रेशन ते स्टेडियमा घेवन चोळे आनी गव्हर्मेंटात ते दसोन ते स्टेडियमा गडी लागली ते दसो मरे आत पर्यानू हेडपा टुर्नामेंट सोडून दिले आनी तितून कमर्शियल एक्झिबिशन पॉलिटिकल मिटिंग्यो नाच गाना मुजका शो आनी बाकी नाक जालो जावपा लागला ते कांयच न्हू म्हापशें ते पयली मिनिस्टर आसलो पायगे पुतान आपणा 1000 पासून तितून कोण उडयलें एश करून तेणी सगळे भाशे नाटकां कोण 4,500 लोकां बसपा कॅपेसिटी एअर कंडिशन स्टेडियमा हेलगड्यां कोण उडयलो आनी आतां गव्हर्मेंट खूंय कोण बंबईंची प्रायवेट पार्टी PPP म्हणजे पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप म्हूण करूंक आयला आनी ते खूंय म्हयन्या 25 लाख फारीक कोतले गव्हर्मेंटाक आवयस व्हेरी व्हेरी गूड तूं सांग म्हाका एसो काम कोणी लॉसां वचोन कोता पुरा रे लांप्याव चिंत ना पळा तुमी आती चुट्टी घेवन बसाय आनी म्हाका कंत करूं मातशें आदार दिया स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा तो स्टेडियम सद्या आयज पासून कोणाकूय भाड्या दितो जाल्यार दिसा 4 लाख भाडें घेताय 1 म्हयन्याक 30 दीस न्हू पूण आमी मरे सारके इमट्या भाशेन कंत करया न्हू दोत तूं 1 म्हयन्याक 10 दीस कसले प्रोग्राम जाल म्हूण तूं 1 दिसा भाडें 4 लाख जाल्यार 10 दिसां कितू जाले रे बेस्तो कांयच्या काय उलय नाका हांव कंत कोतां
बे के बे बे 2 4 40 लाख झालं नाही. मेचाई चुट्याचे मेचाई झाल्या अंगे गव्हर्नमेंट महिन्या 25 लाखां किती देत काय तो माक दिसत अंक करून कोट्टे भाशेन त्या अधिकाऱ्यांक गणित करून बरे कोण आसतले. दुसरे मुळे तो स्टेडियम गव्हर्नमेंटान बांधलेलो भाडग्यात स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा आणि स्टेडियम बांधील ती जमीन हुई गोवा युनिव्हर्सिटी गेली. ताल्लेगाव पंचायत मोठी आपणा गावा पोटा सांताक्रूज पंचायत मोठ ना आपणा गावा पोटा बांधल्यात 11 वर्ष झाली पण ते आज उदका कनेक्शन दिलो ना तेंगे तांक्यान उद्दो भरून टँकर वाल्यांगी रेस्कून सोडाय. आणि आम्ही गोंयकार आसाय त्या बिचण्याचे निदोन तोंडा बोटगान आते बोटे ते करूया न्हू कित्या आंगे कोण ऐकत तरी थिंगा. आमगे आदिल्यांगे एक सांगण असलोली एक पाट बरे राती हुई चोर नड्यांतल्या कोणांगे घरा भितसलो काडका सांसपण जात्री भायर सोचन पयली तेगे अकडे बोट आडो नाकूट म्हण पळी हुई तेणी हुई चिंतिले यांगे सगल्या पणचून वता आणि वयल्या तेंक ते नाकूट इंगसळ्या तेंचे बाड्यांचे बेस ते माल दिसा पोटो मुतो हुई काडका पशेत नाकूट सोदूंक लागलो. सदीत म्हळ्या हाल्यार कंब्यान सात गायलो चोर सांपळो. तेद ना चोर इनोसेंट असलेले ना रे त्या तेंपा वयले लोक मानतालो एक म्हळ्यार राती नाकटां कातोल्ले वायट गोडणे गोटाय आणि कातोलो नाकूट घरा पळो भायर माना जाल्यार माल दिसा पोटमुटाय. आमगे आदली मरे जाय ते भाशी सुपरस्टिशियस करतो मुटाय ती मानताली. कप्पा मान काणी घायल्या पट्टा हातोर जात मु सांगो लागले. येश मुगे व्हळी भावन त्या आयकून एक्सपेरिमेंट करपा एक कालसिंग काणिंगा कुडको गायन दवरलो आणि तितून वयल्यान काजू सोरो रोखून दवरलो. दुसऱ्या दिसा उठून चोयल्या तो काणगा कुडको आसलो तेसो मोवलो आसलोलो कांडा आणि व्हळी भावन म्हळ्यार ही सगळी फक्कांडा आणि तो काणगा कुडको काण तोंडांक गायलो आणि वयल्यान तितून काजू रोखून दवरलो तेवूय बॉटम जाप केले. हे सगळे आयकून हांवें एक दीस चिंतिले एक्सपेरिमेंट करूया मू. बेश्टें चोवपा मू मायदो हाटी भिरां सावन आसलो ती पडती अपसायड डावन करून कोणश्या दवरली. भायल्यान लरेस ती झेफनात सल्फान आसलो सेलाम मानकांतार कोतालो. ती इचलो सेलाम आयकून भितर आसलो मोठ्या कोयसान दिसोले वो आपणा हेबडाय करूं सेलाम मात काय मू 2 पावटे काम चोन डेरा कयन तेक मांडोन चोन पोत्तून भितो गेले. लरेस ती वाबाड्या तेजी कांय खबर नासलोली. तिसरे पावटेन सेलाम मालो आयकता हेज माय कोंडी हाय न्हू म्हूण रागान नाका मिरी गायन जमणीर आसलो शेवा कुबान लरेस तिवा उगते हाटी बारा मारले आनी कुशीन सोले. आवयस पण तेणे हाट पोशेन तें पोत्तून वयतून लरेस तिवान रागान एक बारके बोंडकान मोठे खंयसा हाटी बारा मारलो. तेच केलो तेणे आनक शेवो काती काडले. इतल्यान लरेस ती थिंगा चिंतना असो पण ते येत ते चोयन केसो दामालो. ही आदल्यांगे खबर सारकी मरे विरां सान पडटी कोणशा दोयल्या घरा नासलोली जोगणी को मेसाताय मुटाय ती. आय म्हजे दाड्यान चैल न्हू आधी जाय तो लोक नाक आसलो मांडण्यो मांडटाले. आमगे शेजारी पुंडलीक मुळो आसलोलो तो आनी केसले कामा भायर सतो मुक्का वयल्या वाटेर काळे माजर पासार जाल्या पोट्टे पायन घोट धांवतालो. कोणाक येयली पांयां जत पोत्ती कोन दवरल्या ते मनशा हुंय पनवत लागत मुटाले. म्हजी माय आनी हांकां हड्ड्यार हात जोड न्हिदों दिसती पळ्या तापयताली. तेच भाशेन मेजाचे आनी केन्नाय न्हिदों दिना आसलोली. एक दीस हांवें जाल्या सांगता ते भाशेन फकत मेल्लो मोडें काशांव आटचून पयलीं मेजा दवरताय आनी काशांव घातो हात हड्ड्याचे जोड दवरताय. कोणाची दिश्ट काडपा सुके मिरसांग आनी मीठ कांय उवाणी म्हूण काडटाली. धाकटे भुरग्यां भायर वयतून गाला काडे तिपको लायताली. एक पावटी राती टायमार बायल्या रेज रोट्टें आयकोन हांवें म्हळें आयची रात्या मदें मार जाकीन उसळता कित मोको जाणा. रेजा खबर केलो माय चूप लांप्याव चूप म्हूण मुज्जे तापोली. बेश्टें कांयच्या कांय उलयनाक म्हूण. पूण माय भायल्या ताम नासतना रेज रोटून गे म्हूण हांवें म्हळें जाल्यार म्हणून लागोली.
तूं जातल्या भाशेन कितें उलयता तूं खबर आसा? म्हाज्याक ना पयलीं तो मरना तोडी पावलो सांत तूं होड्या नंबर पयलीं लागलो आस म्हणून सायबा बोगोश म्हळें हांवें मोतींकूच सांत तूं होड्या आनी उगडासून आसलो मरे म्हाका आदल्या तेंपार जाणटे वडील म्हणटाले रेज रोळ्या कोण तरी मत्तो मू आनी चडशें तें सारकें जातालें राव आख्खी रामायण सांगून जात्री मड्डन गोंयकार आसाय ते शित्ता मुळो कोण काय मुवी चाचनो पयलीं सांगोता रेज इन कोंकणी इन इंग्लीश इट मीन्स दॅट ब्लॅक कलर बर्ड कॉल्ड रेवन which looks like a crow but cries at night like some person is in pain. अंगे आदल्यांगे सुपरस्टिशियस बिलीफ्स मुळो बांपर आसताले कोंकणे आसाय ते मिरसांग आनी लिंबू एक सुता गुंतून लांबोवन दवरताले दीस लागना जावपाक ने घर बांदतोण थोड लोक एक काड्या लुकटा बावलें करून दवरताले एक दिसा उडी मारीत कुजना उद्दो पिवपाक गेलोलो थिंग पासार जातो मायदो आटी धारवटांतुल्यान सोप्याचे बयसून आसलो मोठे खंयसा मुज्जे तिरुस्मान म्हणून लागोले ए लांप्याव रानी पोलां घोणश्या बुरकूल आसती तूं डायरेक्ट हात बीत घान हावपा लागोशी जाय जाल्या आंडयेचे दौल आसा तो घेन काश्यां गायन देसेंत कायन कुलरान हा हात घान हाशी मुळो मुंगे कपला उबेशी चडवली देव बिरांते लागून हांय कांयच म्हणना पूण तुमी सांगाय म्हाका तेणे म्हाका म्हळें ती उतरां मनशा हिस्सूल जावपा न्हू मातशें रावन लोडू ओडू घान चयल्यार मोठे खंयसावन लोरेस ती बॉलको आनको कुचू कुचू कोण होबरो बांदून आसन काकात घालपाक कंटिन्यू केलें हांय तोंड काडे करून दांत रगडून गुळगुल्याता तूं उद्दो पिवन पोत्तो गुंडून वचपा वयता म्हजी नदर त्या विरासांनी हुडाड पळो आसलो तेजे पळी जाप काणा आसतो हांवें तो लोडू सानी हुंटू बन अपसायड डावन कोन आनको कोणशाक दवरून टिपटो कोन चलो लागोलो वयतो स्मायल दिन दांत दाखयन हांवें मोतींकू चिंतिलें आब आयेगा म्हाज्या कितें करताय रे बाबा एश केल्या बंबय पावताय बरें रे येत ते मुंगडारा पत्तू मेळ्या गरम गोंयकार आनी गरम नाचनो पयर संपयत मुगे काणयो मोग आसूं दीस इज लांप्याव सायनींग आवट म्हळ्यार